गोंयांत सुरू आशिल्ल्या घरगुती गॅस चोरपाच्यो घडणुको थांबोवच्यो आसात जाल्यार सद्याच्या सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर अँड वेट अँड मेजरच्या खात्यान एकठांय येवन खर कारवाय करपाक जाय अशी मागणी सरकारचोच मंत्री गोविंद गावडेन केल्या। फाटल्या कांय दिसांसावन वजनमाप खात्यान 3 जाग्यांचेर घातिल्ल्या धाडीत घरगुती गॅस सिलिंडरांतलो गॅस चोरून व्यावसायिक सिलिंडरांत भरपाच्यो बेकायदेशीर घडणुक्यो उक्ताडार आयल्यात। ह्या विशीं उलयतना मंत्री गोवी गावडे आपूण मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशे गैरवेवहार जायनाशिल्ले अशें म्हटलें। ज्या वेळाचेर म्हजे कडेन जेन्ना ही मिनिस्ट्री आशिल्ली ताजे वेळाचेर हांवें एक फ्लायींग स्क्वॅड एक टीम तयार केल्ली आशिल्ली आनी ही टीम खंय खंय वताली हें घडये त्या त्या तालुक्यांतले इन्स्पेक्टर किंवा चीफ जो ऑफिसर जो आशिल्लो ताका सुद्दां खबर नाशिल्ली। आणि म्हाका दिसता हांवें सुद्दां पर्सनली ह्या अशा तरेच्या कामाचेर हांवें रेड मारिल्ले आसा आनी बरोचसो एक कंट्रोल आशिल्लो ताजेर। म्हाका दिसता आदरणीय सद्याचे मंत्री जे आसात ताणीन तशे तरेची एक टीम करून हो जो इल्लिगल जो गॅसाचो जो लिकेजीस जे जातात ते बंद करपा खातीर म्हाका दिसता काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आनी एज फार एज सिव्हील सप्लाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतनाच जे गॅस जी एजन्सी आसात तांचे चड मॉनिटर जर कोणाचे जर आसपाक जाय ते वेट्स अँड मेजराचे सिव्हील सप्लाय मिनिस्टराचे पेक्षा वेट्स अँड मेजर जे मंत्री जो आसा ताणें ताचेर वच दवरप हें तितलें म्हत्वाचें आसा। आनी म्हाका दिसता ह्या हालीं बऱ्योचश्यो काही गोश्टी घडिल्ल्यो आसात ज्या वेळाचेर कोणाचो भंय ना त्या वेळाचेर अश्यो काही गोश्टी मुखार येतल्यो आनी म्हाका दिसता एक्टीव जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। ओन्ली सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंट कॅनॉट कर्ब दीस माल प्रॅक्टिसीस। इट इज अ जॉयंट डिसिजन हॅज टू बी टेकन। जेन्ना जो पर्यंत भिरांतूच ना जो पर्यंत हात मोकळे करपा खातीर रान जेन्ना मोकळें जातलें त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घडटल्यो।